अच्छा सकाळी आहे बाबा सगळ्यांगे शेता आहे रे बाबा या मार्गी आहे आमगे शेता नाही नाही ते काय ऑलरेडी 12 कडे हातरे बरे नाव आहे ते 12 हातरे कोण आहे रे हातरे जांभळे सरकार घुसवून जाय बाहेर मारतो जाल्या सरकार घोडे ते काम मागीर आम करूया काबार केले शेतकार शेतां जर आवय बापी काम करना जाल्यार भुरगीं उपास करतात शिकोवपाक पावनाय आनी हो सरकार गरीब शेतकार वयल्या चपून मारून सोदिता मोबाईल बात बोय म्हणटा बात मध्ये घ्या म्हणटा तेच कोण गेले सगळी दाखवली घेतली सगळं दाखवली हिंगर हाय तिंगर हाय कोण सांगतच ते आपल्या जान लागले जाऊ के हातान देख बड़ा हाथ से आम जे अंडिया बराबर मजा दी जो पास होते जेम गेला म्हणजे रे तिंगा सारा कुठे रास्ता ये बिने सामने आता मरे विचार में जोगा बेस्ट सारखे रील काढ रील काढ स्टेट फोटो काढ
मोबाईल स्टेट बरोबर का कोण पडटा माझी रेडी नरो येईल बाहेरचे घराकडे हो नाही रेडी रेडी नाही वेटिंग वाढला ना कास नाही ते माग शोधून येईल त्याला सगळं फिरवून पडला असतं माहिती नाही ती घालून केला शेत तो झाल्या शेत रोय पाकू जाईन हा आय तुम्ही शेत रोयलो देखून ही शेत मुखांचो ही आम चोपा मेळटाय आज आमगे भुरगे बाळा ही शेत चोपा मेळपा नाही हे काँग्रेसान बीजेपी सरकार फडांक आता गाठी आण बोता शेता डोंगर बिंगर काबा केले सगळी गाठी आण बंदून तिंगा हे कर दाडे मारा होता बिस्टाय क्लॅप मार रे आवाजाने हाडले ओय तशें कर गेले थोडे वले गेले दोनवार आता सगळी घरांक तेंगे रान हायली न्हू रे आनी मागीर कोणे हुंय जातली म्हणून हुंय तर मागीर हुंय जाल्यार हेच पडना न्ही स्पीड बरी फास्ट आहे अशी आणि थोडं ते कॅनल बंद करता एक नाही त्याचे इतके मोठले रोई नाही मोठले कॅनल बंद करतले माहिती सगळे गोंय पकडून फाईन काबा केले आज घरात बसो ना हा तो आज भायरचो तो वोटिंगा टायम त्या गरीब लोकां पण गेले ना ते फकत वोटिंगा टायमा आमगे बारीक समाजा लोक दिसती पडटा शेतकार दिसती पडटाय बारीक समाजा लोकां फकत वोट मारूंक जाय कोतायचे बस बतले आणि आता बीजेपी के भी आता मीटिंग बसतो नव्हतो ते एसटी लोकां ओय कोण राती का आल्लो मरे वेरना मीटिंग झाला साले रस्त्याकडे ना उसना काय आम्ही चलो गेला असतो ते साइडीचे आम्ही सांगताली मीटिंग होती गेल नाही हमणां घालपानो आनी आतां हातीकू घालपानो गोंय सांबाटो जाल्यार आतां फुटबॉला गोंयची भुरगीं ना ना काम करू नका आमची तू काम करतो आती गायना की ना ओय आती का गायलो ना गायलो हात घालून फायदो ना ना हात घायना काय म्हणटा आता तो ते बीजेपी गेले न्हू ओय ते तो गेले हात नासतो ना आजचो भुरग्यांक जाल्यार उमेद त्या फुटबॉल खेळपाची फुटबॉल गरजेचो भुरग्यां वयर पावले फुटबॉल आम हाती घालून वयले तेच्या हातीन गोंय आमगे चोर हायन काबार केले सोरांनी सगळे आजचे हाती म्हणून सगळे गेल निघो आता उरलो ना आता गेल निघो दोडी माय पोतून आम हाती मार जाल्यार आमी बांबोले होता फोटिंग कोण केलं जालें नाही ज्या फोटेच्या मनशां वाड्या पोतून आम कितको राव शकता फोटो जाल्यार आमी कितें आम बारीक मनीस जाले तेज्या फोटींग आम जाल मागीर वयल्या तांकां वोट मारय जाल्यार ओय मागीर बीजेपी कोमळा गेला कोमळा घासला हा कोमळ मारले त्याने आता वयर रावन कितको तो वयर रावन चोरून गेलतो तो मी जानतीच बासर गेला बारीक झाला लाका खबर उलय ना काय आता नाही लाज ना गेलो
लुगार बारीक झाला शेरी आता आम्हाला फुटबॉलाचे मारिया आणि कोण आता आलतन आणि बाबू हांदा हांदा आधी रात्रीचे दिसा झगडी पण आमकां दाखयता ते ते एकल्या पावयला एकल्या चोरून लायल तिंगा आणि हो इन काँग्रेसी रावन हो खाता दोगांनी मेळ हातू नाका कमाडू नाका आमकां आमचे बोलाचे मारी आणि भुरगे माशे दाखवया बाबा हा म्हणे लोक सुधरवल म्हणून दाखवया आम बोलाचे मारप म्हणे तांकां कोण येत नाही आम्ही लोक सुधरवले तांकां दिसत आहे ना आम्हाला सुधरवलं नाही तुमच्या सनी ते सेट कर रे व्यवस्थित सेट कर कोणते नाव डायरेक्ट येतात इकडे मागं काय होतं कोण काय काहीच नाही हा शेत लाईव्ह कव्हर करू हिंगा हिंगा कर आयज शेतांत देवले आमी शेत रोवपाची सरकार जाय ती उर्बा दाखयता आनी आयज आमी शेतांत देवले आयज आमचे लोकल्स जे पळय बायल आसलेले तेंचे बराबर रावले तेंचे मदें भासाभास केली तेंचे विचार ऐकले पूण जेन्ना पळय सरकार आमकां सांगता तें टोटली डिफरंट आसता आनी ग्रावंड रियलिटी गेली तेन्ना डिफरंट आसता ग्रावंड रियलिटी आयकत तेन्ना तुका दूख दिसतली ही शेतकारांची परिस्थिती कित केल्ली हाका म्हणून त्या कारणान आमी तेंची खरें भावना आयकपाक जाय म्हूण कळपाक जाय बेश्टे वयर रावले मैदान हेज माचयेर रावले आनी भासाभास ती भाशण टकले तेगेर ना शेतकाराक कित कास्तीक जाता तो जाण जावपा जाय म्हूण आमी आयज शेतांक देंवले आनी तेंचो विचार आमी आयकून घेतलो तेंकां कित कास्तीक जाता अरे एक उर्बा बसली की आयज शेत बरो उर्बेन नेटान सगळे आमचे भाव येयले केपेंचे भाव येयले आमचे सगळे भाव येयले आमी आजीचे आनी शेत रोवपाक तेंचो आमी थोडो हातभार घातलो आनी रोयले तेंचे मदें खरें काळजांतल्यान एक भावना गोंयकाराची उलोवपाक एकदम बरें दिसली तेंचे फुड्यान भासाभास जालो उर्बा पेटली तेंचे बरोबर तेंच्यान च्या दिली आतां रोखडो जेवणाचोय टायम जातलो एक हें गोंयकारपण पूण आयज हें गोंयकारपण सरकार खरें सांबाळटा काय हिंग क्वेश्चन जाता खरें हो गोंयकारपण सांबाळटा शेत रोया हें रोया तें रोया म्हूण सरकार जाय त्यो बोवाळ मारता पूण खरें हो सरकार सिरियस आहा वो तेजें इंटेन्शन सरकाराचें दुसरे कडेन आहा कित्याक फाटल्या दिसान पासून शेत कितकोन पाड घालपाची तेंकां उदक बंद करपाचें कॅनलांतल्यान एक भयण आमची अक्षरशा रडटाली की शेतांत कित्याक ते शेतांतल्यान पिकावळ करून वयर चल्लेली आनीक ते आयज बाबडेक शेतांक उदक दिना हो सरकार जेन्ना ते बायलेन तो उच्चार आमचे नदरे मुखार मिडिया मुखार हाडपाक जाय एग्रीकल्चर बॅकबोन आनी हो बुस्ट करपाक जाय ही सगळी सरकाराची फटींगपणां बट ग्रावंड रियलिटी येयली जाल्यार शेतकाराक काबार करूंक करतात कितकोन ही शेत पाड दवरतले आनी तुमी तेंगेर बिल्डर लॉबी तेंगेर कब्जा करतलो हें सरकाराचें इंटेन्शन आहा सो इतलीं 60 वर्सां जालीं आमचें गोंय मुक्त करून ही शेतां आजून मेरेन कश्ट करून तेशी कित कास्तीक काडून तशी शेतकारांनी गोंयच्या शेतकारांनी दवरल्यात पूण तेंकां इतलो कास्तीक जाता आनी हो कास्तीक फकत ना तेंकां हे
नेग्लिजिबल आहा तो सरकार नेग्लिजन्साक आतां इरिस्पॉन्सिबल सरकारा लागून दोनूय BJP जावं तो काँग्रेसीचो हे दोनूय सरकारांनी काबार करून ही बिल्डर लॉबी डेव्हलप करपाक हे दोनूय सरकारांचो हात आहा. पूण आतां हेंच्या लोकांच्या मोतीक आतां उजवाडायलें तेंचे मन उजवाडायलां आनी खरें कोण गोंय सांबाळटलो तें आमी तांकां सांगलां आनी तेंकांय ती नॉलेज आतां स्लोली ग्रेन जाल्या हो सरकार तांकां कितें करून काबार करता. सो हांव मागतां हे एग्रीकल्चर मिनिस्टरा लागीं जे तुमी आश्वासन दितात ती आश्वासन तुमी फुलफील करपा जाय. जे पळय तांकां स्कीम आहात जे पळय तांकां उदक सोडूंक जाय तें करपा जायतें आसता पूण तांकां बाबडे शेत रोवपाक उदक आसना, तांकां बाबडे सबसिडी मेळना, तांकां मिशिनरी जाय ती मेळना. जाल्यार तुमी एग्रीकल्चर बुस्टिंगाची कितें म्हणून खबर उलयताय? कितें करून बुस्ट करपाचो? हे फार्मींग बुस्ट कितें करून करपाचें? तुमी उदक ब्लॉक करून दवरतात जाल्यार शेतकार शेत कितें करून रोयतले? सो हांव मागतां सरकारा लागीं हे गोंयच्या शेतकारांक काबार करूं नाका. हें आमचें दायज, ही भांगराची कणसां ही आमचें गोंयचें दायज. इतलें दादोसपणान खुशालपण भोगता जेन्ना शेतां भोंवता तेन्ना आमचे भावूय आहले तेंच्यांनी शेत रोयलां आनी आमकां इतलो वेलकमींग हें दिलें तेंच्यांनी चाव दिवन आनी सगळी भासाभास आनी मना काळजांतल्यान ती उद्गारली तेंची दूख तेंची भावना कितें आहा तांकां स्किमींतल्यान कितें कास्तीक जाता आनी सगळी गोश्टी तेंच्यांनी सांगल्या. बट हांव सरकारा लागीं मागतां, गोंयच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरा लागीं मागता आनी WRDच्या उदका लागून हे दोनूय मिनिस्टरा लागीं मागता ह्या शेतकारांक उदकाक लागून आनी एग्रीकल्चर स्किमी लागून तुमी तांकां कास्तीक करचो न्हू हेंच सांगून देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या ज्ञानाचेर उजवार पडटलो म्हूण हांव मागतां. कित्याक तुमी हो बॅकबोन आहा तो एग्रीकल्चराचो काबार करूंक उठल्यात. ओके, सबसिडी बी आहा ती तेंच्या दारांत पावोंक जाय. शेतकार कोण आहा तें तुमकां खबर आहा जाल्यार तेंच्या शेतकाराच्या दारांत हे सबसिडी कित्याक पावनात? हे उदक तांकां कित्याक बंद करतात? तेंचे शेत पाड पडों जाय म्हूण तुमी उदक बंद कित्याक करतात? सो हेज्या फुडें आमी हे टॉलरेट करपा नात. तांकां तेंची नेसेसिटी उदकाच्या टायमार ज्या टायमार उदक सोडूंक जाय तांकां सोडूंकूच जाय. ती पिकावळ काडपाक तांकां कसलो तुमी कास्तीक करचो ना. आनी तुमी तर कास्तीक केल्यार आमी ते सदांच आमी तेंचे बराबर आसतले. आनी एक इंटेंशन तुमची दिसता ते ST भावांक तुमी तांकां काबार करूंक सोदतात. ही ST जायते आमचे ST कम्युनिटी आहा ती जायती शेताची पिकावळ करता. तो बॅकबोन जाल्लो आहा शेता फार्मींग कम्युनिटीचो. बट हे फार्मींग कम्युनिटी तुमी सरकार काबार करता. हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. सरकारान कसली तजवीज करची न्हू हे शेतकारांक काबार करपाक. आमी हे शेतकारां फाटल्यान सदांच आसतले. खूंय उलो मात थिंगा आमी आसतले आनी हें बुस्ट करतले. एग्रीकल्चर गोंयची बुस्ट जाता जाल्यार फकत तें बुस्ट आमी करतले. रेव्होल्युशनरी गोवन. देव बरें करूं. रील आहा आमकां